स्पीकर सर, हे सगळें सांगता आसतना म्हणजे बरेच जाण म्हणजे जो हांवेच्या डिमांडाचेर म्हजें उलोवन जालें. स्पीकर सर, हांव मुद्दामून मेन्शन करता म्हणजे कशें आरोप करप खूब सोंपें आसता. कारण कोणाचेर आरोप करप, खंयचेय सेंटेन्स कितें उलयलें पळय न्हू ताचेर टिकाय करप, ताका ट्रोल करप खूब सोंपें आसता. स्पीकर सर, हांव जी प्रत्येक गोश्ट जी उलयता ती म्हाका मनांतल्यान लागता म्हणून उलयता. हांव बेश्टो उलयना. हांव जो म्हादईचेर उलयता आनी हांवें म्हादईक म्हज्या आई समान जेन्ना म्हटल्या, हांव म्हादईच्या बाबतींत तितकोच सिरियस आसा आनी हांव प्रत्येक दिसा फॉलोअपूय करीत आसा त्या केसीचो. म्हादईचेर हांव बेश्टोच हें सांगना. हांव ज्या दिसा मुख्यमंत्री जाला त्या दिसाच्यान हांव त्या केसीचो कंटिन्युअस फॉलोअप घेता आनी पर्सनल लेवलाचेर घेता. आनी हांवें तेन्नाय सांगलां, म्हादईच्या केसीस हांव आमदार जाला म्हणून न्ही, हांव इशू 1998च्यान राजेंद्र केरकर आसतली, ही आसतली आमची निर्मला सावंत आसतली, हांचे बरोबर ह्या विशयात हांव 1998च्यान आसा. हांवें तेन्नाय सांगलां तुमकां. त्या खातीर त्या म्हादईच्या विशयाचेर टिकाय करता आसतना म्हणजे म्हादई विकली ही आमी कोणी, हांवें सांगलें तुमीय प्रयत्न केले, सगळ्यांनी प्रयत्न केले, सिन्सियरली प्रयत्न केले, हांव कोणीच म्हणना. आनी आपल्या परीन प्रत्येकान प्रयत्न केले आनी सिन्सियरली सगळ्यांनी प्रयत्न केले. खंय तरी म्हणटा तशें लिगल बॅटल खंय तरी आमी हेवटेन तेवटेन पेपराचेर हे जाले आसतले, पण आमी निदान म्हादईच्या विशयाचेर सगळ्यांनी एक जावन, जशें कर्नाटकात ते एक जावन लढटा पळय न्ही, त्या पद्दतीन लढपा जाय. आमचो WRD मिनिस्टर ही इज ऑल्सो सिन्सियरली वर्किंग ऑन दीस.